मोगाळ म्हज्या भावा भयणीनो, बागिवोन जुजेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसिसेच्या आस्करेचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज नोवेनाचो 3रो दीस, 9 जानेराची सोमार, आनी आयज परब सुमया जेजूच्या स्नानाची, द बॅप्टिझम ऑफ द लॉर्ड. आयज आमचे मुखार विशय दवरला तो बरे देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिओसिसीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर. तशेंच आयज आमी कांय वारां पासत मागता. वी प्रे फॉर आर डिनरीज. आयज सकाळीं मुर्मुगांव डिनरी जावन गेलोत. सगळीं आयलीं, पाद्री, मोठवाशी, लौकीक 9:15च्या मिसाक. आनी आतां आमी तयार जाता ह्या मिसाक 4 वरांच्या बिशोली वारात ओ बिशोली डिनरी आमचे मदीं आसा. आतां तुमकां बेश्टें जाणा जावंक आमी सदांच तुमकां इल्लीशी माहिती दिता. ही मुर्मुगांव वारादा खाली येता त्यो फुरगोजो ह्यो बायना, बोगमोळो, शिकाली, कोर्ताली, देस्तेर, मुर्मुगांव, सांकवाळ, सांत जासिंत आनी वास्को द गामा. आनी बिशोली वाराद जो आमचे मदें ऑलरेडी हांगा आसा, ह्या वारादा खाली येता त्यो फिरगोजो आसनोरा, बिशोली, बोडये, सांकेली, सिरसाई, तिवी आनी वालपोय. तुमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो हांगा एमिसाचे भेटेक आयगीर जाल्ल्यांक आनी खेरीत भाशेन आमचे मदें बिशोलीचो वाराद आसा, तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक आमी माई मोगाचो येवकार दिता. आनी हे भेटे वरवीं आमचेर देवाची उपोट बेसावा कुरपा, जें कितें आमी मागूंक नकळो तें पर्यान आमच्या मनान पासून मागूंक येना तें आमकां मेळचें म्हूण ही आमची आस. सगळे ल्हानविकायेन हें आमच्या हातान आसा. खरें म्हणल्यार हें आमच्या हातान जें आमी करूंक जाय तें सगळे ल्हानविकायेन, भोक्तीन आनी आत्म्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. आमचे लागीं मागतात तेन्ना जाबाब जावं आमी गायोन करप, हे दोनूय पड्ड्यांचेर जायतीं उतरां आमकां मेळटलीं. तांचेरूय पळोवन हे मिसाचे भेटेन ही आमची भेट करूंक आमी सगल्यांनी वावरुया. आनी तशेंच बाबा भयणीनो एकामेकाक आमी मोगाच्या मागण्याच्या बानपासान सांबाळुया. एक म्हत्वाची वस्त हांव तुमकां सांगूंक सोदता ती, थोड्यांक आमच्या बाबा भयणाक जावं म्हणटा देवाचीच कशी ती आयकूंक येना. आयकूंक येना तांकां कशें सांगपाचें? आयकूंक येना तांकां आमी खुणांनी उलयता तांचे लागीं. वी स्पीक इन सायन्स. देखून तांचे चिंतून तेय आमकां गरजेचें. पाद्री जाय तें सांगता, सेर्मांव सांगता, हें सांगता, पूण तांकां बाबड्याक तें कांय समजना कित्याक आयकूंक येना. देखून आयज ही सवलत, ही ल्हानशी सवलत आयज आमी असल्या बाबा भयणांक दिता. आमचे मदें ही पळय भयण जोसफिना फेर्नांडीस म्हूण आसा, जोसफीन फेर्नांडीस, जी खुणांनी आख्खी मिसाची भेट हांगा उबे रावन ती आमकां कळीत करतली. देखून हे सगल्यांक न्हय, फकत जी कोण आयकूंक येना तांकां समजना ती मिसाची भेट समजणी करून ती आमची भयण जोसफीन दितली. देखून तुमी हे सवलतीचो फायदो काडचो म्हूण आमी मागता. बाबा भयणीनो, सांत जुजेवाजाचे परबेची ओत्मीक तयारी आमची चालू आसा. आयज नोवेनाचो 3रो दीस. बरे देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवंक आयचो विशय आमकां हुस्कायता. हें करूंक आमच्यान कितें करूं येता हाचेर लक्ष लावन मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावुया देवाचे वेदी सोरी.
देवाची विधी सुरी हांव येता हांव येता हांव येता कुशलकाय सुदोस म्हाका दितोल्या हांव येता हांव येता हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता तुजो स्वर म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कोलय तुज्या उचीत दोंगराची दोये म्हाका वाट दाखय देवाची विधी सुरी हांव येता हांव येता हांव येता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या हांव येता हांव येता हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता हांव येता हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं भोवणी आयचे मीस आर्गांच्या मनान भेटयता आपल्या 50 वर्सांच्या जल्माच्या समयार रेमेडियस मानुएल जुजे बारेटो आपल्याक देवान 50 वर्सां फावो केल्या देखून देवाचे ती उपकार आठयता आसतना आमकांय देवान जायत्या बेसांवांनी बोल्ल्या ताचो उगडास करून देवाक आमी दिनवासुया तसो आमचो बिचोली वाराडाच्या भाव भयणां पासत फिरगोजेच्या वांगड्या पासून आमी मागता आनी कितें भाशेन आमचो यादनीक फादर सांतान गामा आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता ताची पासत आतांच्या वावरा पासत मिसान कितें भाशेन आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयज नोवेनाचो 3रो दीस आनी आयचो विशय म्हटल्यार बरे देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवन जेजूचो पाटलाव करुया आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी क्रिस्तांव वो क्रिस्ताची पाटलादारां जावंक पावल्या अशें तर आमी उरगातांव जाल्यार जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दिसून येवंक जाय आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरमतना बापान उदकाल्लोली उतरां हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण आमच्या मनान दवरून जेजू शिकयता ती वाट चलून आमी बरे देखेची मनशां जावंक आमकां बापाची मजत ह्या मिसा भेटेंत मागुया आयज आमच्या डायोसिसाच्या लौकिकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस तर ह्या दोनूय केंद्रांनी चल्लोलो वावर सुफल जावंक बापाची कृपा मागुया तशेंच मुर्मुगांव आनी बिचोली वाडाड्यां पासत हे मिसा भेटेन मागुया आनी 2 दिसा देव आमकां संदी फावो करता बरें करपाक आनी बरें शिपडावपाक जायते फावटी संदी आमी वगडायल्या हाची दूख धरुया देवा लागीं बोक्सां मागून सगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगयो सुद्दां सांकवार मारेक सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somia kakut Sari Sorvespora Deva Sorgicharaya Sorpudveda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kordam Ami Tuka Tirvasa Tuja Torvoi Bova Pasok Ami Tuka Bakanda Somia Jesu Krista Bapa Eglia Sputa Somia Deva Deva Cishili Tu Sosara Ce Papkatai Amchi Kakut kor Tu babacha uzyak poslay Amche magne akonge Idyak povidat mia sangati De babache moj mi Jesu Krista Eklos tu povit Eklos tu ishvor Eklos tu Pormeshwar. Amen. प्रार्थुया सोर पदवेदार सासणाचे देवा जॉर्दन न्हंयेंत जेजून स्नान घेतलेलें पवित्र आत्मो ताचे देंवलो आतां तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगोटलें उदकान पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आतां तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक जे मोगान तीर रावंक कुरपा दी ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. हॅलो धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें
देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता, तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सोंसकायचे सुवात म्हणून परगटूंक इस्रायलाच्या पुतात्वांक निरोप धाडलो. तसोच सगल्यांचो सोम जिजून स्नान परगटलें तितून थावन गालिल्याक सुरू जावन आख्खे जिदेवांत कितें घडलें तें तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरीं केलीं, कित्याक देव तांचे सोबे आसलो. देवाचें उतरें. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो ह्या परी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतालो, माटवा भाशेन तूं मळप विसारताय. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पावसाच्या उदकां वयर तुजो निवास बांदताय, कुपांचो तूं रोत करताय, वाऱ्याच्या पाकट्यांचेर तूं चलताय. वारें म्हणल्यार तुजें दूत, उज्याचे झगझगीत बाण तुजे चाकर. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा, केलाय तें सगळें जाणवायेन केलाय. तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. हो पळय दर्या कितलो लांब रुंद, तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दांब, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून दुल्लींत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, 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 zoj, zoj. Sorvesporak, 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 zoj, zoj. Jezu babače utotu, tača mogači kobosa. Jezu kalo cantus vartum, amka babashi babonke. Sorvespora, 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 zoj, zoj. Sorvespora, 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 zoj, zoj. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. तेन्ना जुआवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गलिल्यातान जॉर्दनाशे आयलो. पूण जुआव ताका आडावंक सोदतालो. म्हणून म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सरशें येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो. तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळटल्या. तेन्ना जुआव कबूल जालो. जेजू न्हांवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच दोग सर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. त्याच वेळार स्वर्गांतल्यान अशी एक जाप आयकूंक आयली.
हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांवां वाज आनी मारिया मिरांडा ही कोण? सांत जुजेबाजाची आवय बापूय, सांकवाडेची, त्याच गांवची. ही आवय बापूय देखीवंत आनी भाग्यवंत मनशां आसलीं. ह्या कुटुंबाचें खाशेलपण म्हळ्यार मागण्यांचें जिवीत, दुसऱ्याचो हुस्को, गरिबाचो हुस्को, शिस्त, घरांत शिस्त आसली. आनी असल्या वातावरणान ह्या आवय बापाचे देखीन ताच्या उजवाडान हो सांत जुजेबाज भुरगो वाडलो. ह्याच कुटुंबांतलें ताका आपोवणें आयलें पाद्री जावचें. आनी आपल्या जिवितान तेंच केलें, देखीवंत जालो, उजवाडीत जालो, एक पाद्री कसो. न्हयच गोंयांत पूण कानरांत, श्रीलंकेन सुद्दां सगळ्या मनशां सवें. आयज लौकिकाचो दीस आमी खात्या खातीर मागता, कुटुंबा खातीरूय मागता. आपोवणी एका लौकिका मदें आसूंक गरज. एक पाद्रीचे आपोवणे एक लौकिका वरवीं येता, एक कुटुंबा वरवीं येता. आनी आमी क्रिस्तांव आमी देखीवंत जावचें आसा. आमी ह्या वर्साचो विशय आसा म्हज्या पाटल्यान याद, वो जेजूची पाटलावदारां. आमी सगळीं म्हणटा क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां. पूण जेजूची पाटलावदारां नामाजूच न्हय, पण आमचें देखीन आमचें जिवीत ह्या उजवाडाचें जावचें आसा. जेजूचे जे तत्वां जेजून शिकयल्यां ती आमी शिकून आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून आमी देखीवंत उजवाड जावचो आसा. हे तरेन जेजूचो पाटलाव करचो आसा. हे दिसांनी आमी आयकलां आमच्या गोंयचो आनी एक बिस्म जावचो आसा, पिलार सोस्तेचो, फादर सेबी मास्करेनस बिस्म जावचो आसा बारोडाचो. ताचो भावूय बिशप. एका घरांतले दोग बिशप कामोली लोटले हांगासरले. आनी एक आर्टिकल हांव वाचतालो आनी तो बिशप म्हणटा तो जावचो आसा तो आपणाक म्हणटा हें आपोवणें सगळें आयलें आपल्या आवय वरवीं, आपल्या आवय बापाय वरवीं. आपली आवय शिस्तीची आसली, देखीची आसली, मागण्याची आसली. घरांत मागणें, मिसाक वचप, बेग्यान वचप, सगळी देख आमकां आवय बापायन दिली. आयज आमी दोगूय बिशप जातात. देवाचें देणें आयज. जेजूय आयज आमी जाणा जेजू एका कुटुंबान आमी आयज ताच्या पवित्र स्नानाचो दीस मनयता. जोम बातिस्ताच्या हातान तो स्नान घेता आनी जोम बातिस्ताक एक ताळो आयकूं येता, हो म्हजो पूत, ताचेर म्हजें व्हड दादोसपण आसा. अपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादोसपण आसा. एके कडेन तो म्हणटालो हो म्हजो पूत, ताचें आयकात, ताचें आयकात. हो बापायचो थाडो आमकां आयकूं येतालो. आनी आयज आमी ह्या नोवेनान वांटो घेतना सांत जुजेबाज जशें म्हणटालो तो कुटुंबान, देखीवंत कुटुंबान तो आयलो, ताचें जिवीत देखीचें जालें. वेता थंयसर देखीचें जालें. आनी आमकां आयज होच उलो बरे देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवन जेजूचो पाटलाव करुया. आमी जेजूची पाटलावदारां कसो पाटलाव करतले? बरे देखीची जावं, बरी देख आमी दितली जावं. उजवाडाची मनशां, काडोखाची न्हय, उजवाडाची मनशां आमी जावं. हे तरेन जेजूचो पाटलो आमी करचो आसा. हाची वाचपां आमच्या मनार उजवाड घालता. पेद्रो एके कडेन म्हणटा की जेजू आयलो, ताची उतरां आयच्या पयल्या वाचपान जेजू पवित्र आत्म्यान माखलोलो, बरें करीत आनी पेकोणी दीत देंवचाराक हारोवन तो आपली वाट चल्लो.
आनी ह्या 2 दुताच्या इतिहासान आमकां क्रिस्तांवाची खबर मेळटा, पयल्या क्रिस्तांवाची खबर मेळटा. जे जेजून केलें, जेजू पयलो तांकां देख जालो. जेजू पयलो गुरुजी जावन ताणें ताकडे शिकले ते तत्वां शिकले आनी तोच उजवाड तीच देख दुसऱ्यांक दिवंक ते वावुरले. थोडे रोगतान, थोडे बरोवपान, आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या जिणेंतल्यान ताणें जेजूक परगटलो, जेजूचो पाटलाव केलो. हेच तरेन सांत जुजेबाजान जेजूचो पाटलाव आपल्या देखींतल्यान एक पाद्री कसो, एक मनीस कसो, एक ताणें दुसऱ्यांक जेजू वाटलो, जेजूचो पाटलाव केलो, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडले. आयज आमकां वचूलो बरी देखीचे आमी जावया. आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटात, आमी कसली देखीचे आमी, आमची कुटुंबां आयज आमी पळयत जाल्यार आवय बापाय कसली देख आसता काय कुटुंबान. आमची भुरगीं बरी देखीन चलतात. जायते बडी थोडी कंप्लेन करता, भुरगीं आयकनात, भुरगीं आयकनात. जायते बडी म्हणटा भुरगीं मस्ती करतात. जायते बडी आमी वाडलेलीं आमी मस्ती करतात. आवय बापूय जायते बडी जिवीत मस्तीपणाचें आसता. बरी देखीचें जावंक जाय. आमची कुटुंबां बरी, आमी तर आमची कुटुंबां आवय बापूय देखीचीं जाल्यार भुरगीं देखीचीं जातलीं. जेन्ना भुरग्याक बातीस दिवंक हाडटाना वो काजराक पयले सुवातेर जेन्ना लोक जाता तेन्ना हो विचार आसता, जी भुरगीं बाळ देव तुका दितलो, तूं ताका क्रिस्ताचे शिकोणेन वाडयतली, होय म्हणटात तुमी. आवय बापूय होय म्हणटात. आनी जेन्ना बातिस्माक हाडटा तेन्नाय विचारतात, ह्या भुरग्या बाळाक तुमी क्रिस्ताचे शिकोणेन वाडयतल्यात, होय म्हणटात. बेश्टे होय म्हणल्यार जायना तें, पूण आवय बापायन वाडलेल्यांनी बरी देखीची जावंक जाय. जाणाकल्यान आवय बापायन विचारूंक जाय, हांव म्हज्या भुरग्याक बरी देख दवरतां, म्हजी भुरगीं बरी देखीन चल्ल्यात, वो हांव खूंय खूद चुकलां. एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, एक आवय कशी, एक बापूय कसो, वो आवय बापाय मध्ये घोव बायलां मध्ये संबंद कसो आसा, आमच्या भुरग्यांक कसली देख दवरता आमी, हो विचार करचो आसा. शेजाऱ्यांताय आमी देखीची जावंक जाय. पयल्या क्रिस्तांव सो तांचें जिवीत, तांचे मागण्याचें जिवीत आसलें. सगळें बागा दवरतालीं, एकामेक गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकचार आसलो, मागणें आसलें, आनी दुसरो लोक म्हणटालो काय बरी बरी मनशां ही, मोगान जियेतात, एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात. आनी जायतो लोक क्रिस्तांव जावंक पावलो तांची देख घेवन. आयज आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें कुटुंब देखीचें जालां काय. आमचें कुटुंब पण दुसरो म्हणटलो काय बरें बरें कुळबरो गोराबो, वो झगडटा आमी एकामेका सगळे. शेजारी शेजाऱ्याक झगडटा. एक शेजारी म्हणटा तो शेजारी बरो न्हू, तो म्हणटा हो बरो न्हू. आमकांच तर देखीचें आमी जायना, दुसऱ्या मनशांक कशी जातलीं देखीची. थोड्यांक विचारचो आसा, दुसऱ्यांचें पडून न्हू, म्हजें कुटुंब देखीचें आसा, हांव देख देव दवरतां म्हणटलो आरे हो बरो क्रिस्तांव कुटुंब, ही बरीं घोव बायलां, ही बरीं आवय बापूय, ही बरीं क्रिस्तांवां, आमी देखीचीं जाल्यांत काय, दुसऱ्यांक उजवाड जाला काय, हो विचार करचो आसा. आमी दुसऱ्या मनशा सभेन जियेता, दुसऱ्या धर्माचे मनीस आसात. सांत जुजेबा दुसऱ्या धर्माच्या मनशा सभेन जियेलो. व्हडल्या राजांक सुद्दां ताणें बदलले आपल्या मागण्यांतल्यान, आपल्या बऱ्या जिवितान दुसरे जे आड आसले तांकां सुद्दां ताणें जेजूचो मोग दिलो, बोक्षणें दिलें, तांचें जिवीत ताणें बदललें. आमकांय जाय ते तरेचो लोक मेळटा. हांव क्रिस्तांव म्हणटा, दुसऱ्यांक हांव देख जालां काय म्हणून येता, बरो क्रिस्तांव, काय बरो मनीस हो. क्रिस्तांव मनीस जो जेजूची तत्वां जियेता तो. आमी जायते फावटी आयकलां, महात्मा गांधी म्हणटालो तेजें उतरां, हांव क्रिस्तांक मानता पूण क्रिस्तांवाक मानिना. कित्याक क्रिस्तांवां क्रिस्तांव भाशेन जियेनात, तांचें जिवीत क्रिस्तांव भाशेन ना, तशी तत्वां ना. फकत आमचे क्रिस्तांव फकत घर, म्हजें नांव क्रिस्तांव आसा, म्हज्या घरार खुरीस आसा, हांव खुरीस घेवन भोंवता, हांव रज हातीन घेता, आमकां दिसता क्रिस्तांवपण हेंच म्हूण. ना, आमी जिवोवचें आसा, आमी जिवोवचें आसा. आयज आमकां अजूनकल्यान आयज विचार, हांव एक पाद्री, हांवें म्हाका विचार करचो आसा, हांवूय देखीचो जावन उजवाडाचो जावन जेजूचो पाटलाव करचो आसा, हांवें दुसऱ्यांक जेजूशी हाडचो आसा. तर आयज होच आमचें तर जिवीत बरें जावंक ना, देखीचें जावंक ना, बरें देखीचें करया. आमकां देख कोण शिकयतलो? देवाचें उतर. आमी जायते देवाचें उतर आयकता, जायते रितीरांक वेता, जायते मागणें करता, जायते आमी जाणा आयकता टिवीचेर, इंटरनेटाचेर, पूण आमचें जिवीत धाकटें लायता आमी दुसऱ्यांक देखीचें जाल्यांत.
आमी देख जावया बाबडी सांत जुजेवा जालो देख हे महान सांत जाले देख आमी देख जावया आयच्या समाजान जो आमी वावुरता दुसऱ्या सोबे कोणीय जावन मनशां सोबे आमी क्रिस्ती जेजूची पाटला करतली जेजूची तत्वां जियेतली मनशां आमी जियो क्रिस्ती कुटुंबां आमी करूं आनी दुसऱ्यांक आमी बरे देखीचो उजवाडाचो फलेर जावंक पावूं हेच देणे आमकां आमी सांत मागुया. सगळीं भिरावया. उदीक करून आमकां क्रिस्तांवांक उदीक बरेपण करपाक देवाच्या आदाराची गरज. आनी जेन्ना आमी उदारपणान देवा लागीं मागता तो आमकां ना म्हणना. हें स्मरान धरून आमी बरीं क्रिस्तांवां कशीं दुसऱ्यांक देख जावंक आमकां आदार दी म्हूण आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. आपल्या जिविताचे पोरजोलीत देखींतल्यान पोरजेक देवाशी लागीं हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मोगाल बाबा Loyal disztam czeka Wisłasan kele Amsze magneai आमच्या राजकी फुडाऱ्या पासत मागुया. राजकारभार चलयतना पोलक्यो पासोवण्यो दिवचे बदलेक बऱ्या आनी सात्वीक तेकीच्या दिसून येवंक आनी बरी तत्वां आपणावून आपले पोजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाची मजत मागुया. Mogal Baba Loyal disztam czeka Wisłasan kele Amcze magneai आमच्या गोराब्यांनी आवय बापूय आनी वडील आपल्या भुरग्यांक आनी हेरांक देखीचे नमुने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. Mogal Baba Loyal disztam czeka Wisłasan kele Amcze magneai आमच्या तरणाट्यांनी बरी ती जिविताची वाट विचून काडूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बुद्ध तांकां मागतना आपल्या जिविताची बरी देख वेता थंय तांणी फाकारूंक देवा लागीं मागुया. Mogal Baba Loyal disztam czeka Wisłasan kele Amcze magneai डायोसिसीच्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर मागुया. हे सेवेक लागू जातेल्या केंद्रा वरवीं लौकीक भावा भयणांक तशेंच
कुटुंबाक फावो तें मार्गदर्शन मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तशेंच मोर्मुगांव आनी बिचोलीम वाठारांतल्या गोवल्यांचेर तशेंच पोरजेचेर सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. मोगाल बाबा दयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केले आमचे मागणे आय. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान ह्या संवसारान येवन आमकां पातकाली सोडयलीं आनी तुजी मोगाची भुरगीं केलीं. आपुणूच एक उत्तम देख कशी बऱ्या कन्याची ताणें आपलें जिवीत आमचे मुखार दवरलां. तें आमी आपणावन बरी क्रिस्तांव कशी आमी चलोवंक आमकां कुरपा फावो दी म्हूण आमी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं तुवें स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना सगल्यो आमच्यो जिविताच्यो उचांबोलायो, आमचें कालोकी जिवीत, आमचें सूख दूख, आमची जीण आनी हेर सगळें आमच्या देवाक भेटोवया आनी गीत गावया बापाक मानना. Bapak mana kon bailo, zaikal saci kori bukti, naka boli dana, zai peliaci doya priti, mogal bapa manuntuge, mogan keli. Moga Bapa manuntuge, mogan kili bedoli. Bapak mana bangarube, zai priti mogwadoi lolo, takkan angka poisha iba. Zadublianso que los con Mogal Bapa manuntuge, mogan kili bedoni. Mogal Bapa manuntuge, mogan kili bedoni. म्हज्या भाव भयणो, हे मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या कोणवाल्या बापा, ज्या पुरबायच्या पुताक परगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आदी तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो योग जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सर्वंडरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा,
सर्व कार्यानी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसोने आमच्या फायद्याचो जॉर्दान नदीन विचित्र कुणांनी पविस्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें मनीस जालो तुजो सोब आमचे मोदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांतां तुजो ताडो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजूचो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी कबल दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Surgani são salvola tuja voi boban un surgi tu casoi zoi sorves poracina vieta ta casoi un surgi tu casoi zoi Bovi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचें रगत पातकाचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आसोमेस मुनचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मसाहेब कार्तिया बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्सो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाचे माये संगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव. तर आमकां चुदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आ तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आ तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो चेतरास वो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळी जेवणाक आमकां आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गी जेवण तयार जालां. जेजूक आमच्या काळजांत घेताना ल्हानविकायेन आनी भोक्तीपणान फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांदावलीन पवित्र कोमियांव घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. पवित्र कोमियांव हाताचेर वो जिबेर घेवं येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसात जाल्यार कोमियांव घेवचो न्हय म्हूण मागता. तांणी बसोनूच रावचें. ह्या वेळार गीत घेवया. भावा भयणी आमी सगलीं. आमी सगलीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू बाब समेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो.
कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले एकूच खाण आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजाक एकूच जीव आमचे सवे सोमेस्ताक देवा रूपने कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले कुरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो वेल्याक तुमी कोता तितले कोणे सांगता म्हाका पावले सगळीं रावया प्रार्थया कोनवाल्या बापा तुज्या भुरग्याच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणीचे लागीं आमी मागता आमी तुजी कोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर ज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी मातशें बसूया म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो
म्हजें पयलें उतर म्हणल्यार म्हजे काळजांतान येता ते दिनवासनेचें. तुमी कितलीं जाण सगळ्यो हांगा आयल्यांत आमकां बरें दिसलें तुमी आमचे मदें आसात म्हूण. दुबावनाचे परी आमी तुमचे पासत मागलां आनी खरेंच मागलां जायते दीस जाले मागत आसात. आयज तुमी आमचे पासत मागलां म्हूण आमकां दुबावना. हाचे पासत तुमकां सगल्यांक हांव चड चड उपकारी. पूण खेरीत भाशेन आयज ह्या रोमारीच्या मिसाक तुमी आमचे मदें आसात. तांकां बिशोली वारादातसून आयल्यांत आनी खेरीत भाशेन दिनवासतांव जावं पाद्री बाबांक, मोठवाशांक आनी लौकिकांक आनी हेरा बाबा भयणांक खरें आमचे काळजाचे दिनवास. ह्या वारादाचो डीन पाद्री मारियानो सिल्वेरा जो भाग्यवंत क्रिस्टोफर थिवी हे इगोर्जीचो पादविगार जाणें जायतो भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो साबार जबाबदाऱ्यो फिरगोजांक वांटूंक. आनी त्या प्रमाणे आमचो पाद्री सेबी डायस मिलाग्रे सायबिणीचे इगोर्जेचो पादविगार सिरसाई जो आयज येजमान यादनिकोसो आसलेलो. आनी त्या उपरांत पाद्री योझिक पेरेरा जो फातिमाचे सायबिणीच्या कोपेलान तशें जोगाटी फार्म हांगा आपली सेवा दिता बिरोंदे वालपय. आनी मागीर आयज गायन मंडळ तयार केला टिवीचे फिरगोजेंत आनी पाद्री ग्लोरिया बार्बोजा हाच्या फुडारीपणाखाल हांकां सगल्यांक बाबा भयणीनो खेरीत भाशेन आमी काळजांतान दिनवासतां कांय बरी मांडावळ कितें चूक नासलेली मांडावळ करून आमकां बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक तांणी आदार केला. खेरीत भाशेन हांव थंय आयकतालो फादर सांताना गामा मातसो वर रावता फादर प्लीज. आयज ताचो वाडदीस म्हूण आयकता हांव तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान ताका हांव ताच्या वाडदिसाची परबी दिता. हॅपी बर्थडे टू यू फादर. लुड्स इगोर्जेच्या थंय सेवा तो दिता वालपय. हॅव अ नायस डे फादर. इतलोसो वेळ तुमी म्हाका दिवचो म्हूण हांव मागता आमची सदांची कार्यावळ सांगूंक. नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे 15 वेर पर्यंत आतां मिसा एक परी वांटलेलीं आसात. सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 हे रोमारीचे मीस आनी सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. आनी सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. आयतारा दिसा आमकां खरें म्हणल्यार ह्या नोवेनांनी 2 आयतार मेळ्ळे. कालचो 8 वेर आनी एक उरला तो 15 वेर. तर आयताराची मिसाची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन व्हडली न्हय. सकाळीं 5 वाजता पयलें मीस आनी मागीर 6:15 7:30 वाजता आनी 9:15 हे रोमारीचे मीस. आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस आनी दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाचीक परबे दिसा 16 जानेराचे मिसांची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं पयलें मीस 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमची विनंती मातशी कानार घेतल्या आमच्या बिस्पान. आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे खातीर हे परबेचे मीस भेटयतलो आनी तोच ह्या मिसार प्रवचन करतलो. उपरांत बागेन जोसेफाची ओरातूर आसा तें कूड ताचें घर तें खरें म्हणल्यार थंय आमी मीस कोत्ता आमचें परंपरीक मीस तें सदांचे भाशेन. थंय 12 दनपारांचेर थंय हें मीस जाता. आनी मागीर सांजे फेस्ता दिसा 2 मिसां उरल्यान ती 4 कोंकणी भाशेन आनी निमणे मीस 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन. आनी हे मीस भोव करून आमी दवरला कामाक वेतल्यां पासत. तुमी जाणात 16 जानेराची सोमार इट्स अ वर्किंग डे सो इट्स इन देअर इंट्रस्ट मोस्टली. आतां खबर करचे आदी थोड्योश्यो वस्तू ह्या जाग्याच्यो सवलती आसात तांचे विशीं हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां भोव थोडक्यान. कुमसारां जावंक जाय, मिसां दिवंक जाय, उपकार मागणी विनंती बरोवंक ओ देणगी डोनेशन्स ओ आमच्या स्टॉलान कितें धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय जाल्यार
भोव करून आमचे कॅलेंडर जे तुमी चुकोवंक फावना, कित्याक थंय आतां आमी चलतेल्या परिशदीचेर ते आटापलेले आसात वो ताचेर आदारलेले आसात, जायती माहिती थंय आसा. जावं मातशें जिवाक बरें दिसना जाल्यार मागीर आमचे फर्स्ट एड सेल आसा, हें सगळें तुमचे सेवेक. तशेंच मागीर आमचे वॉशरूम, फेरी पिवपाचें उदक आनी भोव करून आमचे पोटाची बूक मारपाचे सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन, हें सगळें तुमचे सगोट तुमच्या बऱ्याक तुमी ताचो फायदो काडचो म्हूण मागता. बागयोंचे वाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें सांगलां हांगा आमच्या स्टॉलांनी मेवतात आनी ते आमचे सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते पुर्बे दिसा पर्यंत बागवंत जुजे वाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक वो थंय भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. फाल्यांच्या मिसांक कोणूय कशी आसल्यार जावं सुरवातीची उतरां वाचपां वो बावार्थ्याची मागणी करूंक सोदता, आतां पासून तुमच्यान थंय सांकिस्तीन वचोन तुमचें नांव बरोवंक जाता. आनी निमणी वस्त जी हांवें सुरवातेक सांगली तीच म्हणून हांव काबार कोत्ता. ही आमची भयण जोसफीन फेर्नांडीस आसा आमचे सेवेक. रोखडेंच ताणें वय म्हणलें हे 2 दीस म्हणटा पावोंक ना तें, पूण आयजतान सुरू केलां ताणें. जी भास पावमणिनो आमचे लागीं आमच्या कानान मातशे देवाचेच येवजणा प्रमाणे कानान जाग्यार ना, ती बाबडी आयकूंक येना तांकां, काय बरें आमचें जोसफीन भय खुणांनी जें कितें आमी सांगता उलयता तें कळीत करता. ताचे पासून देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. दीस इज अननोन लँग्वेज वीच इज कन्वेड थ्रू सायन्स आनी ती आमकां आदार करता. तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा बुडीनो ह्या मिसाक 4रांच्या मिसाक नोवेना जायसोर आनी फेस्ताक पासून फेस्ताक तें आसतलें मागीर 10 वरांच्या मिसाक, म्हणटच सद्दां नोवेनाच्या दिसांनी 4 वाजता ह्या मिसाक आनी पोरबेच्या दिसा 10 वरांच्या मिसाक ही सेवा ते आमकां दितले. आदी फुडेंच मागीर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटले. आयज ताचो पयलो दीस ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे सवलतीचो फायदो आमी काडचो. कित्याक काय म्हणल्यार ताणेंच म्हाका कोट करून सांगलें, फादर बायबलान जेजून म्हणलां न्ही 100रांतली 99 शेवडे पासून बऱ्यो आसल्यार एकली सांडल्यार ती एकलेक सांडलेली तो आपल्या खानार मारून वता. इवन द लॉस्ट वन इज इम्पॉर्टंट फॉर जीजस. एकलो पासून खानान सारको ना तो, आयकूंक येना तो जेजू गरजेचो. ताच्याय खानार तें उतर पडूंक जाय, ताच्या काळजांत तें रिवूंक जाय. ही सेवा सगल्यांनी आमी जाता ते भाशेन घेवची म्हूण मागता. उबी रावया. सुरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ता शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे बागयोन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे. मोगाल बापा मोगाल बापा तुज्या पुतान तुझ्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक बागयोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुफ्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो. देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजोतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय ते माग.
हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांत जुजे वाजा भाशेन आमचें जिवीत क्रिस्ती ओदीक आनी ओदीक बरे देखीचे आनी उजवाडीत करूंक बासावून सांत जुजेच्या मानांक शेवटाचें गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बावा. भाग्यवान जाल्या आमच्या बाबा विनोत्या तुझी मोजत पावय. साक्षी देव जेजू बाबात पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय. जुजे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासत Argamoima, Bapak Jesu, powiat mian, Argamoima, sasna, Zuze waza, amcia baba, tuce pason, Argamoima, Bapak Jesu, powiat mian, Argamoima, sasna. Is a lot of, yeah,